आयज सकाळी 10:20 सुमार म्हाका कॉल येयलो म्हापसातलो की आंबो जो आहा हो आंबो जो आहा तो 100 वर्सां पयलींचो आंबो आनी बरो आसलो हेल्दी आसलो पूण तो मुनानसून तो कोसमेलो मुना तेची आनी वेट आसल्या कारणान तो एके सायडीन तो पडलो आनी पडटा आसतना लुसी फांट्यान दिसा पयलीं त्या घरार पडलो आनी तेजो चेडो आयज भायर बसलेलो तो बल्कावन म्हणून ताका कांय डॅमेज जावना पूण तेचे हॉल डॅमेज जाले तेजे वाशे नळे सगळे गेले मागीर किचन तेजें डॅमेज जालें बाथरूम टॉयलेट डॅमेज जालें मागीर उदकाची टाकी आसली ती डॅमेज जाली आनी देवाचे उपकार की मनशाचें आनी कांयच जावना आनी एस्टिमेट कॉस्ट मोरलेस 2 लाखाचो तरी आसतलो तेजे डॅमेज जालें तें आनी म्हापशेसूनच हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडीन तांकां थँक्यू म्हणटा की ते सोमतेच येयले आनी येवन तेंच्यांनी सोमते दिवन हे कट केलें सुटावो. 11:30 सुमार इन्फॉर्मेशन आयली की आंब्याचें झाड घरार पडलें. आमी रोखडे हांगा येयले पयले झाड आंबो घरार पडलेलो आसलो दाबोलवाडा शापोरा आनी रोखडेच आमी घरा वयले कट केले आनी सायडीचे कट केले आमी घराक डॅमेज जालेलें मातशें. कितके जालो डॅमेज जाला? लॉस अरावंड कितलो? ते 2 लाख सुमार जातले अंदाज. 1.5-2 लाख. हय. आणि कशा तरेन झाड पडलें कितें म्हणून? तो व्हड झाड आसलें तें आनी मातशें सुकलेलें. सो मुळांतल्यान अप्रूट जालें. हय मुळांतल्यान अपलोड जालें. जाले एग्जॅक्ट झाड पडलें सारकें मुनांतान आनी सारकें किचन हॉल आनी बाथरूम सगळ्यांक डॅमेज केला. डॅमेज इल्लें न्हू बरें व्हडलें डॅमेज आहा. कसले झाड पडले ते? हे फाटले 300 आंबो पडलो पळय. लॉस कितके टोटल? लॉस आतां ते फायर ब्रिगेड कितें सांगता पळय ते आनी तुमचे डॅमेज कितें जाला आनी कितें इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम बीन कितें? इलेक्ट्रॉनीक तो ना कुजीन बिजीन सगळें हें जालां पळय हांवें हे सगळें रिपेर करूंकूच पडटलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.